Hello friends and welcome to the special edition, special program आमचो called गजाली आणि ह्या गजालीन आयच्या ह्या गजालीन खास मनशां आमच्या ह्या घरान येवपाची आसा. फर्स्ट तुमकां इंट्रोड्यूस करता सगळ्या मनशांक पूण तेन्ना पयलीं काय गजाली तुमकां सांगता. हे माझे घर. आता ह्या घरान आमचे काय गेस्ट येवपाचे आसा आणि ते गेस्टा वांगडा आमी काय गजाली करतले, काय मजा मस्ती करतले अँड येस फुल्ली एंटरटेनमेंट शो आसतलो. पूण एक अडचण ह्या घरान आमकां आसा ती म्हळ्यार म्हाजी बायल रे. कित्याक प्रॉब्लम तिजो की खूब फावटी ते मदीं मदीं येवन म्हाका त्रास करता अँड तशें आमी खुबशे ऑडियन्स हांगासर आसा. येस खूब आसा ऑडियन्स बट तांच्या वांगडा सुद्दां आमी गजाली करतले. तांचे कांय क्वेश्चन्स आमचे कडेन पावले ते सुद्दां आमी घेतले. पूण ते सगळे सुरू करचे पयलीं म्हाज्या बायलेक हांव इंट्रोड्यूस करता. येस कोमल, मिस कोमल. आयक रे म्हजी घडयाळ मेळना मातशी म्हाका सोदून दी. घडयाळ? तुजे कडेन घडयाळ आहा? आनी तुज्या पप्पान दिल्ली ती म्हाका गिफ्ट म्हणून. माती पप्पान येत म्हाका जेन्ना दहेज दिला पळय तेन्ना फक्त मिठाची एक भरणी दिली आनी शिवाय कांय दिवंक ना. कळाक घालते ह्या हाडल्या ती तोरान सगळे अर्धे सामान भरला पळय ते म्हज्या पप्पान दिल्ले. कळ्ळें मरे तुका? कितें गो दिला तुज्या पप्पान? वो सोफा आनी कसो हाडला खबर आसा? चोर मार्केटांतल्यान चोरून हाडला तुज्या पप्पान. खबर आहा तुका? पुरो तू तर हाडपाक शकना. म्हणजे पप्पान दिला इतले सगळे आनी तांकां हें कर तूं. पुरो चल भितर राव मातशें वच. म्हाजे काय गेस्ट येवपाचे आसा. कोण गेस्ट येवपा आसा? येवपाचे आसा गो कोण तरी. तू भितर चल पळय मातशें. चली काय चल आता तू घरा आसतना चलयेक हाडटलो. तुजे नशिबान नाच चली. हांव मेळ्ळें तें व्हडलें नशीब तुका. ए तू मेवळ्या म्हणू नाका. तुका खबर आसा सारकी स्टोरी कितें जाल्या ती. हे धांवताले कितें तरी चोरून हेका हांवें सारको वाचयला लोकांक कडल्यान. तेन्ना लोकांक फटयता कना कित्याक म्हणून फटयता तू म्हाका सांग. कोणाक फटयना? कितली बरी बायल मेळ्ळ्या तुका. नशीब तुजें नशीब. बरी बायल. एक दीस तुमच्या घराकडे येयल्लो तेन्ना कितें करताली तुजी आवय आनी तू गो? कितें करता? म्हाका सांग. दोगी जाण चॅस खेळटाली आनी तू कितें म्हणटाली ताका आता पुरो करया आमी. तुजो फक्त एक घोडो उरला आनी म्हाजो फक्त एक हत्ती. तुमकां कळटा तरी चॅस खेळपाक? तरी म्हाका एक सांग. आता म्हाका आयकुपाचें ना तुजें प्लीज. तुका चॅस तरी कळटा गो कितें ते? बस भितर चल भितर चल. ओके फ्रेंड्स, बारीकशी एक अडखळी उपरांत आमी आमचो प्रोग्राम फुडें व्हरया. येस आमच्या ह्या घरान आयज येवपाचे आसा होम स्वीट होम ह्या फिल्माचे डिरेक्टर, एक्टर्स आनी कांय क्रू मेंबर्स. सो ही सगळी मजा मस्ती आयज तुमकां पळोवपाक मेळटली. पूण फ्रेंड्स एका मनशाक खाज कितली आसपाक शकता. म्हणजे एक फिल्म काडले तर रिलीजूय करूंक ना, ताजे उपरांत आनी एक फिल्म काडपाची खाज. ह्या खाजीक लागून एक बरें फिल्म आमकां ताजे कडल्यान पळोवपाक मेळ्ळें खरें. येस होम स्वीट होम ह्या फिल्माचे डिरेक्टर स्वप्नील शेटकर आमच्या वांगडा आसा. स्वप्नील शेटकराचें एकदां स्वागत करूया. स्वप्नील स्वप्नील कसो आसा? सो आमच्या घरान स्वागत तुमचें. बारीकशें आसा पूण येस खूब व्हडलें. ओके हॅव अ सीट. ओके स्वप्नील आमी कांय गजाली तुज्या वांगडा करतले बट जशें बरो आहा न्ही सोफा? बरो आमचो तरी हाडला. म्हणजे म्हाज्या बायलेन सांगलें म्हाका की एक सोफा आसा मावडच्यान दिला. तो बापायन चोरलोलो तेणी पूण सांगू नाका कोणाक बाय. सो होम स्वीट होम हे फिल्म आमकां पळोवपाक मेळटा अँड आतां सद्याक 200 शोज जाले ऑल ओवर गोवा. इतलो बरो रिस्पॉन्स आसा. पयली गजाल जेन्ना हे फिल्म तुवें चिंतलें करपाचें पयली गजाल तुज्या मनान कितें आयिल्ली? स्टोरी म्हणजे सारकी फूल स्टोरी आयली काय? फूल स्टोरी एक्चुअली कॉन्सेप्ट जेन्ना तकलेन आयलो पळय न्ही म्हाका दिसता त्या दिसा तो जी थीम लायन आशिल्ली ती तकलेन घुंवत आशिल्ली. ताच्या नंतर म्हणटा तें मागीर तकलेंतल्यान आनी ती भायर वचूना आनी विदीन अ कपल ऑफ डेज फूल प्लॉट रेडी आशिल्लो कितें जातलें. सो इमिजिएटली मागीर लीड आर्टिस्ट जे तकलेन आयले ते कॅरेक्टरांक सुटेबल आशिल्ले तांकां कॉन्टॅक्ट तेंच्यान फूल प्रोसेस स्टार्ट. 4 म्हयन्याचो प्रोसेस आशिल्लो टोटल. 4 म्हयन्याचो टोटल प्रोसेस. स्टोरी रायटिंगाच्यान फिल्म रिलीज पर्यंत. ऑक्टोबरान आमी शूट स्टार्ट केला. नोव्हेंबर पोस्ट प्रोडक्शन. डिसेंबरान फिल्म रिलीज. एक बरी गजाल ह्या फिल्माची आसा. एक प्लस पॉयंट आसा ह्या फिल्माचो म्हटल्यार आता की ह्या फिल्मान 2 आमच्या गोंयचे अशे कलाकार आसा जांचो हात धरपी सद्याक खूब फाटी आसा. अशे 2 कलाकार आनी खूब हेल्पफूल जाली म्हाका दिसता ह्या फिल्मा खातीर. सो ते एक्टरांक आमी आपोवया सद्याक. ओके फ्रेंड्स आमच्या मदीं आयज आसा हांगासर एक तियात्र आर्टिस्ट जांच्यांनी जायती तियात्रां माचयेर हाडली. तांच्यांनी एक्टींग केल्या अँड जायते फिल्मांनी आमकां दिश्टी पडटा. अशें म्हटल्यार जाता की ते मनीस फिल्मा खातीर करेक्ट प्रॉडक्ट आसा. एक करेक्ट मनीस आसा फिल्मा खातीर. येस आमच्या मदीं आसा जॉन डिसिल्वा सर. तांचो सुद्दां स्वागत करूया. जॉन सर वेलकम. हाय सर. हाय थँक्यू. सो म्हाका ना आसा पाकी मातशें 100 रुपया दी. रिक्षावाल रावता 100 रुपया. तुम्ही न्ही जॉन सर कशें टायमार आतां पयशे बिशे आमी ते व्हडले रावता. एक मिनिट कोणाक आहे
बाबा माझ्या मावडच्या बापाय म्हणजे बायलेचो बापूय आपण त्याच्या नावावर बरोवन घाला चांगला सांगला ते सांगला हो तेका वळखता ते तो कितें ना मरे मागीर वयता आसतो 100 रुपया त्या रिक्षा मान वयतलो चलात चल मरे ना ना मागीर मागीर वयता तेन्ना हें पयलीं जाय न्ही बरें ओके ओके डायरेक्टर साहेब जॉन सर वेलकम आमच्या या शोन वेलकम ओके बसा तुम्ही सगळ्यात पयलीं म्हाका दिसता जशें हेज्या पयलीं सुद्दां आमी एक इंटरव्यू घेतला तेन्ना कॉन्फ्लिक्ट्स न्ही पण एक क्वेश्चन हांवें विचारलो कोणाक पयलीं कॉल केलो नो बट येस तुम्ही जेन्ना स्टोरी बरयली राजदीप बाई तुमच्या खूप क्लोज असल्या कारणान तांकां पयलीं खबर आशिल्लें बट जॉन सर आतां इतलो बरो रिस्पॉन्स गावला फिल्माक लोकांचें कितें म्हणणें आसा तुमच्या केमिस्ट्री बद्दल तुमच्या दोगांयली हय बरी एक्टींग जालें म्हणटाय नॅचरल जालें म्हणटाय आतां कॅमिस्ट्री म्हणटा मातशें म्हजे तकलें वचना म्हणजे कितें राजदीप वन ऑफ द बेस्ट एक्टर आनी जेन्ना म्हाका ताणें सांगिल्लें न्हू तो कोंकणी नाटकांतलो म्हण तेदो म्हाका ताटको कळ्ळें तो कोंकणी नाटकांतलो जाल्यार नॅचरली तो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर आसतलो सो कॅमिस्ट्री म्हणल्यार आमी दोगांय जेन्ना मेळ्ळे आनी जेन्ना शुटींग स्टार्ट जालें न्हू आमी बसताले रिहर्सल करताले आनी मागीर कॅमेरा फुड्यान वयताले सो आयज काल ती बरी केमिस्ट्री आमकां पळोवपाक मेळटा बट फुडें पळोवपाक मेळटली फुडें पळोवपाक मेळटली पार्ट 2 ओके राजदीप नायक सुद्दां आमच्या मदीं आसा एक अशे थिएटर आर्टिस्ट जांच्यांनी खुबशे आमी म्हणटा की ऑर्केस्ट्रा चलताले किंवा आनीक खंयचे शोज चलताले पूण येस कमर्शियल नाटकां आमच्या रंगमाचेचेर हाडली गोंयान इतली तांची नाटकां फेमस जाली कासुले ह्या नाटकांतल्यान तांच्यांनी जर आख्ख्या गोंयान धुवर केल्लो म्हटल्यार जाता सारके लोकांच्या नांव ओटांचेर तांचें नांव आशिल्लें सो येस आमच्या मदीं आसा राजदीप नायक तांचे सुद्दां आमी वेलकम करया राजदीप नायक हियर कम ऑन अरे जॉन माझी टॅक्सी सोडून कोणाकडे आयलो तू रिक्षेन आयलायस अरे तो टॅक्सी मागतालो जी टॅक्सी घेतलेली पळय फिल्माक ती मागतालो आतां कितें म्हाजे फुडलें कितें फुडल्या पार्ट 2 कितें काळी पांढरी काळी टॅक्सी ओके तशी जर तुमकां टॅक्सी जाय न्ही म्हाज्या बायलेचो बापूय चोरून खूब हाडटा खबर आहा म्हाका सो तो बापूय दिल्लो तो ताब्याक जपय मारता माव मर तुजो हें सगळें घरान चोरलेल्यान काय कितें बाय द वे म्हाजे मरे फाटल्या दिसांनी एक हे मोबायल आनी वॉलेट सांडलेले बापेन मामान बी चोरलेले मातशें कन्फर्म कर हे मरे खूब त्रासान घालतले एक दीस आमकां शुवर भितूर इतलें सामान आसा ते कोणाचें तें म्हाका पयलीं कळना आमी व्हरता तशें कितें आसलें फिल्माक तुमकां उपकारतले राजदीप नायक वेलकम तुमचे खातीर बसा आमच्या ह्या स्टुडिओ ओके सो तिगूय जाण जे मेन कनेक्शन ह्या फिल्माचे डिरेक्टर टू एक्टर्स आमच्या मदीं आसा ह्यान पयलीं राजदीपा वांगडा तुमच्या तिगां वांगडा गजाली जाल्ल्यो आसा सगळ्यान पयलीं राजदीप म्हाका एक सांग जशें हांवें विचारलें की तुका पयलीं खबर आशिल्लें की आपूण ह्या फिल्मान आसा तेच्या नंतर जॉन सराक घेतलो आतां जेन्ना फिल्म स्क्रीन जाले 200 शोज लोकांनी पळयले ऑल ओवर गोवा कितें रिएक्शन आसा लोकांचें खरें म्हटल्यार जे वेळार स्टोरी जेन्ना सांगिल्ली स्वप्निलान ती स्टोरी अशी आशिल्ली की स्टोरी ज्या मनशाक ताणें सांगल्या पळय ताणें ताका सड हातीन हेल्प केला कळ्ळें तुका पूण जे वेळार फिल्म हें जालें शूट जालें आनी प्रोमो आमचो रिलीज जालो तेन्ना अपेक्षा वाडली म्हणजे हांवें ताका आतांय परत तुका तें सांगता की जे वेळार प्रोमो आयलो त्या दिसा ताका सांगलो अर्दे तूं जिखलो म्हणून बरोबर प्रोमोची इतली पब्लिसिटी जाली मागीर आमकां भंय दिसलो की प्रोमो इतलो बरो आसा फिल्म कशें येतलें बट तो हुस्को आमकां आशिल्लो आनी केन्ना कितें आसा तियात्र जावं नाटक जावं फिल्म जावं आमी खूब बरें करता पूण जो पर्यंत ऑडियन्सा कडेन वचना पळय तो पर्यंत तूं कांयच सांगपाक शकना ते ऑडियन्स कशें घेतलेलो सारकें आमी पब्लिसिटी करून 1 वीक चलयलो फिल्म आनी फुडलो जो चलयता पळय ती माउथ पब्लिसिटी फिल्म बरें आसा म्हणून 1 फावटी 2 फावटी 3 फावटी 4 फावटी फेसबुकाचेर एकटो म्हणल्यार 10 फावटी पळयला म्हणून म्हणजे हें पब्लिसिटीचेर न्हू हें माउथ पब्लिसिटीचेर वता म्हणजे पळया की मनशा कडेन कितलो टायम आसता एकट्याक एक फिल्म पळोवपाक मेळना लोक हांगा 10 फावटी फिल्म पळयता आनी म्हाका दिसता हे खूब अचिवमेंट आसा फिल्माचें आमकां कोणाकूच अपेक्षा नाशिल्ली अशें चलतलें म्हणून हे अपेक्षे भायर बरोबर पूण आतां आमच्या घरान तुमी आयल्या खरे पूण एक प्रॉब्लम आमच्या घरान आसा ती म्हळ्यार म्हागेली बायल मातशी कटकटी आसा पूण ते बाबतीन हांव सुखी लग्न जावना ह्या कटकटी पासून सामको पयस तुमच्या लग्नाचो हुस्को पुराय गोंयकाराक आसा तुमकां सोडून तुजें लग्न जातलें पयलीं अर्दे गोंयान आनी त्या दिसा हॉलिडे दिल्ली चड बरी आसतली तुमच्या लग्नाक सगळे पावतले पूण येस आमची बायल आसा ती खंय आसा ती पळयता आगो आयल्या गेस्ट तांकां पयलीं मेळ मातशें समजून घे आतां समजून न्ही तूं पळोवता हांव आसा तुमकां पळयता आमकां समजयत तांकां हॅलो हाय हॅलो हाय नाईस टू सी यू हॅलो
ओके मातशें हांगा राव उबे हांगा रावता हांगा बस गो. बसू बस ना 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 तुम्ही बसात मी तो जर इतलो भियेता बायले जाल्यार ते कुशीक भरलेले बरे. कशे आसात तुम्ही हय बरें हय बरें आसा न्ही च्या पाणी बी दिलें मरे तुवें तांकां च्या पाणी तुझ्या बापान चोरून हाडून दिलेली. ताणें सांगना तुका हांवें चाव मागयली सोयऱ्या मुखार तरी अशें उलयनाका मरे तूं सोयऱ्या तुमकां हे जाय म्हणजे नरकासूर बीन करताना गवत बीन पयला तुमी आसतले. कोणे हाडली उडयली. नी कितें चोरून हाडलेले कितें उडयले आसतले कोणी. त्या मामान चोरून हाडून उडयले आसता भितर. ना आणि एक गजाल आसा हेजो भाव तो सुद्धा चोरयेच्या बिझनेसानूच आसा. फाटल्याक आमचो रूम आसा पळय तितून हाडून कितें ना कितें हाडून उडयत आसता. तसलोच कितें तरी आवाज फाटसून म्हजो भाव जाता. सिव्हिल इंजिनियर कळ्ळें मरे सिव्हिल इंजिनियर कसलो सिव्हिल इंजिनियर तू कितें शिकला कसलो 10वी पास 10वी पास सिव्हिल इंजिनियर. तू कितें शिकला रे हांव कितें शिकला तें सांगू तुका. सांग तुजें. हांव तरी ग्रॅज्युएट जाला ओके ग्रॅज्युएट म्हण तुमकां गवत बीन जाय नरकासुराक. कित्याक हांगा केस बरे आहाय फुडल्या काय सेट आमकां हेका जाय पडटलें पार्ट 2 एक नरकासुरा. नरकासुरा इतली सुंदर बायल दिल्या कित्याक रे इतले ही सुंदर दिसपा तरी सुंदर आसा फुडले खबर आवय काय सुंदर. तुजें तोंड पळयला तुवें माझे तोंड हारशान वचून पळय केन्ना एक दीस तुम्ही आरसो दिल्यार पळयतलो मगो तो सुद्दां सकाळी आरसो सकाळी सदां उठून म्हाका हेजें तोंड पळयचें पडटा आनी म्हजो दीस म्हणटा तो विचार बरं. नाका म्हाका एक सांग तू या घरान कितली वर्सां जाली रावता. 6 वर्सां जाली आमच्या लग्नाक जाले 3 वर्सां आनी तू रावता 6 वर्सां. राव एक मिनटां 3 वर्सां आमची एनिवर्सरी केन्ना पयली म्हाका सांग ना तुवें आमकां पयल्याचे आमकां उलोवपाक आमकां नी कित्याक पयलें. ना तुमचे कडेन गजाली आमी करतलेच पूण ताजी काय गजाली तुमकां सांगतात जे ह्या भशेन ते वागता पळय घरान म्हणजे तुमच्या तुम्ही काजार जाल्या सर तुमचे वायफ सुद्दां तुमचे कडेन अशी वागतात म्हणजे येयल्ले फावटी कोण गेस्ट येयलो न्ही की माझी विकेट उडयत आसता कितें ना कितें म्हाज्या बद्दल वायट सांगतात. अशी हांवूय माझी बाय. इंटरेस्टेड आतां असं पळोवया तुमची मिसेस तुमचे कडेन अशी वागता. सांबाळून सांगा घरा कडेन वचपाक जाय. ना हांव तशें गेस्टांक बी ना, मानना मुंग्यान फक्त म्हणपाक मातशें जाता. ना, न्हवऱ्या त्यांची कडेन मिसेस चलता आहा न्ही घरा ओके. कडेन, कितें सांगता? मुजान म्हणपाक जाता मुगे बायल वन ऑफ द बेस्ट वायफ इन द वर्ल्ड कित्याक हो शर्ट पासून हांव घालून येयला न्हू म्हाका फेर्र मारूंक कळना तें मान दिता ना रियली आनी हांव शर्ट घेता तेन्ना सांगता एक फेर्र मारूंक पडना मरे कित्याक मुको मारूंक जावपाना सो एवरीथींग आख्खे मुज केअर मगे मिसीस घेत म्हणल्यार जाता. तुमगे फेर हाडलेल्या लोकांले चोरून तेणी हाडला गो बापान तुझ्या सगळें आसा घरान आमच्या चोरलेली. चोरलेले न्ही हांवें बाजारान वचून हाडला मिसेसा कडल्यान कितें तरी शिकून घे. सगळें कितें आहा तें म्हाका करपाक तूं म्हजी लायता. कितली कामां करता कितें करता सकाळी उठता च्या घेता बसता परत टीव्ही पळयता परत च्या घेता. च्या कोण करून दिता तुका च्या कोण करून दिता म्हणजे तुजें काम कितें तर घरान बायलांनी हेच करप फक्त आनी कितें करतले तूं म्हाका सांग. जॉन सराक विचार तुम्ही तुम्ही किचनात केन्ना मातशें घरान हेल्प काम करता करता? आसतले ना हांव किचनाक केन्ना जाल्यार आयक हांव किचनाक गेलो जाल्यार जेवण घेवपाक रांदपाक केन्ना पावलो ना. जेवण घेवपाक तितले तरी बरे मोगान वचून जेवण घेता बायलेन रांदना म्हणून तू कितें करता आगो दी गो म्हाका जेवपाक भूक लागला म्हाका चल तू भितर चल येयल्ल्या फावटी हांगासर येता आनी म्हाका सगळी कितें ना कितें म्हणत रावता. भितर चल भितर म्हाका हांगाच रावपाक जाय राव हांगात. पूण फ्रेंड्स आमच्या ह्या घरान आमी भितर या नाका आमी हांगात येस आमच्या ह्या घरान आनी एक गेस्ट येवपाचे आसा. म्हाका दिसता तुमी सगळे जाण ताका वळखता आसतले. पुराय गोंय तांकां वळखता अँड येस आमचे गोंयचे एक यंग डायनॅमीक लिडर अँड एक बरे एक्टर आणि कले बद्दल इतलो प्रेम एक लिडर असून सुद्धा म्हणजे खुबशे फावटी आपल्या कामा खातीर जाय तो टायम दिवपाक शकना जेन्ना आवड सुद्धा आसली जाल्यार पूण ह्या मनशान आपल्या म्हणजे इतले सगळें काम करून सुद्धा कले खातीर इतलो टायम काडटा. येस आमच्या गोंयचे सगळ्यांचे आवडीचे सगळ्यांचे मोगाळ अशे दामू नायक सर आमच्या कडेन आसा. दामू सर वेलकम आमच्या शो. सोफा वळखीचो दिसलो मरे हेच्या बापायन हाडला झाले लोकांच्या घराकडे सोफा हाडटा पळय तशें भायर सरता. सर प्रायव्हेट बरे गव्हर्नमेंट न्हू मरे. पीक बी खंय पळयल्ले सर वेलकम आमच्या ह्या घरान अँड येस आमचे पुराय गोंय म्हाका दिसता म्हाका इंट्रोड्यूस करपाकूच जाय. सर ही माझी वायफ ॲक्च्युली माझी वायफ